प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूची पयली चीट 21 ते 28 पर्यंत 21 to 28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. देंवचार बसलोलो मनीस ते कफेरनाहूम गेले आनी रोखडोच सोनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी धर्मशास्त्रा परी न्हय पूण अधिकार आसतो एकल्या परी तो तांकां शिकयतालो देखून ताच्या शिकवणे विशीं लोक अजाप जातालो. त्याच वेळार मेळो आत्मो बसलोलो एक मनीस तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजारेथच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र तो एकलो. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, हो गो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें? अधिकार आसलेली ही नवी शिकवण. मेळ्या आत्म्यान लेगून तो हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकतात. आनी रोखडेंच गालिल्याच्या आख्ख्या प्रांतांत सगळे कडेन ताचें नांव गाजलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी कितें आयकता? आयज आमी आयकता की जेजू एका कापरनान देवस्थानान वेता आनी थंयसर त्या देवस्थानान तो देवाची शिकवण दिता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो शिकवण दिता, धर्मशास्त्री आसतात आनी दुसरे अधिकार आसात आनी तेन्ना एक मनीस ज्या मनशाक मेळो आत्मो आमी म्हणटा ताका ताजे देंवचार बसला, तोच असलो एक मनीस, ताजेर एक मेळो आत्मो आसलेलो तो मनीस त्या देवस्थानान आसता. आनी जेजू त्या वेळार त्या मनशाक एक हुकूम घालता. तो कितें म्हणटा ताका? त्या आत्म्यांक म्हणटा, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेळो भायर सर. पळयात जेजूचो अधिकार. तो त्या मेळ्या आत्म्यांक म्हणटा, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेळो भायर सर. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा त्या वेळार? तो मेळो आत्मो ह्या मनशाक फडफडून आनी मोठी बोब मारून त्याच वेळार भायर सरता. आनी लोक थंयसर अजाप जाता आनी म्हणटा, हें आनी कितें? अधिकार आसलेली ही नवी शिकवण? हें आनी कितें? अधिकार आसलेली ही नवी शिकवण? भाव भयणीनो, ते लोक अजाप जातात, म्हणटात मेळ्या आत्म्यांक लेगून तो हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकतात. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना देवाचें उतर परगट करता, आमी देवाची शिकवण दिता, जेजू भाशेन आमी हो आमचो अधिकार घेता. आमी बिश्टें फटफडटा, आमी उतरां उलयता, शर्मांव दिता, देवाचें उतर उलयता, पूण खरेंच आमी त्या उतरार आमी भावार्थ धरून आमी अधिकारान आमी तें उतर उलयता. जेन्ना जेजू त्या मेळ्या आत्म्याक म्हणटा, ओगो राव म्हणटा ताका, आनी ह्या मनशा वेळो भायर सर. जेजूचो अधिकार म्हणजे कितें? जेजू आपली उतरां बिश्टीं उलयना. बिश्टें तोंड उकडें करूंक जाय म्हणून कितें उलोवंक जाय म्हणून जेजू बिश्टें उतरां उलयना. जेजूच्या उतरान आसा अधिकार. देखून हो लोक जेन्ना तो पळयता की हो मनीस जो मेळो आत्मो आसा ताजे भितर, जेजू ताका हुकूम घालता आनी त्या मेळ्या आत्म्याक सांगता भायर वच म्हणून, लोक अजाप जाता, म्हणटा हें आनी कितें? अधिकार आसलेली ही नवी शिकवण? भाव भयणीनो, आयज आमचे कडेन जेन्ना आमी जेजूक आमचो धोनी सोमी आनी आमचो राजा म्हूण मानता, खरेंच आमचो देव म्हूण मानता, तेन्ना जेजू आमचे भितर आसता, पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा. आनी त्या वेळार हो पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आसा, आमी आमच्या भावार्था वरवीं आमी हो अधिकार घेवन आमच्यान मेळ्या आत्म्यांक पयस करूंक जाता, दुसऱ्यांक पेकोणी दिवंक जाता, मेळ्यांक कुड्ड्यांक दोळे दिवंक जाता. जो लोक थोंटे आहा तांकां चलपाक जेजूच्या नांवान ह्या अधिकारान आमी तांकां चलोवंक दिवंक पावता. कशीं? आमकां अधिकार आहा म्हणून
बाब म्हणणं अधिकार जायना आमचे पोझिशन घेवन खूब लोक ह्या संवसारान तांच्या पोझिशन व्हरपी कोण मॅनेजर जाता कोण मिनिस्टर जाता कोण व्हडलो व्हडलो मनीस जाता ताका व्हडलें पोझिशन आसा पूण त्या पोझिशनान ताका अधिकार आसा देवान आमकां अधिकार मनशां वयर दिवंक ना देवान आमकां अधिकार दिल्या दोनचारा वयर पूण आमची आयज कितें घडटा लोक अधिकार घेतात दुसऱ्या मनशां वयर आमकां जाय अधिकार दुसऱ्या मनशां वयर पूण आमकां जाय देवान आमकां अधिकार दिला मनशां वयर न्ही देवान आमकां अधिकार दिला त्या देंवचारा वयर त्या मेळ्या वतम्या वयर त्या दुयेंसा वयर पूण आमी फकत आमचें पोझिशन आमचो अधिकार दुसऱ्या वयर दाखयता कित्याक आमकां कितें पोझिशन आसा म्हणून आनी आमचो जो अधिकार आसा जो जेजून आमकां दिला मेळ्या वतम्या वयर ह्या दुयेंसा वयर ह्या पिडे वयर तो अधिकार आमचे कडेन ना आमी फकत आमचो अधिकार दाखयता आमच्या पोझिशना वयर पूण खरेंच आमचो अधिकार जावन आसा कांयच अधिकार ना आमचे कडेन आमी अनभावार्थी आसा कित्याक जेन्ना आमकां खरेंच अधिकार आसा तेन्ना जेजू म्हणटा जुवाची 14 चिटीन 12वी ओळीन कितें म्हणटा जो म्हजेर बावार दवरता तो म्हज्या भाशेन होच अधिकार घेतलो आनी सगळें जें हांवें केलां तें तो करतलो भाव भयणीनो जेन्ना जेजून आमकां सांगलें आनी खरेंच आमी जेजूचेर बावार दवरता खरेंच आमकां जेजू आमचो सोमी आनी धोनी म्हूण मानता तर आमी कित्याक हो अधिकार वापरना आनी कित्याक आमी दुसऱ्यांक फेकोणी दिवना जेजूच्या अधिकारान भाव भयणीनो फकत आमी आयज आमी आमचो अधिकार बेश्ट्या फटकेऱ्या कामांक आनी कसल्या कामांक आमी वापरता पूण खरेंच आमचो अधिकार जावन आसा ह्या देंवचारा वयर जेजूच्या नांवान आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता बारीक आमी बसून चिंतुया नियाळ करुया हो अधिकार जो जेजून दिला आमकां दुसऱ्या मनशां वयर वयर न्ही दुसऱ्या मनशां वयर आमकां फकत तांचो मोग करूंक जाय मोगान चलपाक जाय पूण आयज कितें घडटा आमी आमचो अधिकार जो आमकां दिला तो आमी नको कित्याक आमी जेजूचेर आमी बावार दवरिना आमी फकत आमच्या पोझिशनाचेर आमच्या कोन्या वयर आमच्या आमी शिकल्या ती आमचें एक्सपिरियन्स जे आसा आमकां जो ह्यो संवसारान अधिकार दिला ताचेर आमी बावार दवरता पूण जेजूच्या उतराचेर आमी बावार दवरिना आनी देखून आमकां कसल्योच बऱ्यो घडण्यो दिसनात आयज जेन्ना आमकां हें देवाचें उतर दिलां जशें जेजून ह्या मेळ्या वतम्यांक भायर घातलो आनी त्या मनशाक सुटका दिली आयज आमी सगळीं जी आमी म्हणटा जेजूची पाटलावदार आमी जेजूचेर बावार दवरता हो अधिकार घेवन आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक पावुया तांकां सुटका दिवया तांकां मेळ्या वतम्यांतली पयस करुया तांकां कुड्ड्यांक दोळे दिवया आनी जी थोटी आसा तांकां चलोंक लावया जेजूच्या नांवान आनी हो जो अधिकार आसा आमी देवाच्या राजान वापरूंक आनी खरेंच हें देवाचें राज फुडें सरपाक आमी आयजतान वावरुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दिसा आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता तुमकां तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस.